रविदास भाटलेकार कोरगांवच्यान हांव एक पंचायतीचो आसा तो एक इशू आसा एक फाटल्या मे म्हयन्यान 12 तारखेक मे पयलो नागरीक हो आमचो अब्दुल नाईक हो हेणी रिजायन दिली. त्याच्या नंतर तारीख तेंच्यांनी परती ती फुडल्या सरपंचाची हेची तारीख 2 लायलेली. 2 तारीख परतय तेंच्यांनी कॅन्सल केली आणि आता परत 7 आज 17 लायलेली. 17 तारीख लावन सुद्धा आज परतय जर तो सरपंच पद जर हेचेर येयना पदाचेर जाल्यार आमी नागरिकांनी कितें करप. कोण तरी खंयची शक्ती तेच्या फाटल्यान वावरता आनी तो फुडली फाल्यां सकाळची वोट बँक किंवा आनीक कितें तरी तेच्या मनान आसतलें देवाक खबर ते आमी सांगूंक नकळो. पूण आमकां नागरिकांक न्याय दिवपाक पंचायती सरपंच हो आसोकूच जाय आसलो जो आतां कितल्या म्हयन्यांनी परत लागतलो. आतां तेंच्यांनी परत ती येवन आमकां फुडली 7 तारीख दिली जुलय 7. ती कितपत सत्य आसतली तारीख ते दिसा तरी निवडटलो सरपंच काय ना हे आतां नागरिकांक संशय निर्माण जाल्लो आसा. तेज्या खातीर सगळ्यांनी आमी एक वटून ताका नागरिकांक परत 7 तारखेक जर ना जाले जायत खंय तरी आमकां भायर रस्त्यार येवचें पडटलें हें इतलें सांगता हांव. दोन आमचे जे विशय आसतात ते एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विशय आहा हांगासर सरपंच निवडपाक जायो आनी 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक यांनी आपलो राजीनामा दिल्लो त्या दिसा आनी तेच्या नंतर जी डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां. आनी जो लोकांचो जो विश्वास जो गांवचो जो विश्वास आसा मोठी पंचायती कोरगांवची आनी त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो आसता तो त्या दिसा 2 तारखेक तेंच्यानी डेट लागलेली. त्यानंतर काय कारण आसता ती डेट फुडें येयली पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठो तरी एक दीस बघून मग शेनवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत वयतात गेले. त्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली. 17 काय तहत केलें तेंच्यांनी की आमकां ना तुजें कळटा शुक्र के शेनवार भितरच तेंच्यांनी हे कुकिंग डे असतात त्या दिसा तेंच्यांनी अशे गोष्टी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केलो. मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख तेंच्यांनी लायली. अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात जी लोकांचो हेतून नाचे जाल्ले आसत की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची आसत हांगासर जावपाक जाय तेंच्या भितर ती केल्लेली आसत. त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काय तरी हेचो कोण तरी वाली आहा म्हाका दिसता की काय तरी घडोवपाक हे बश्टे घडना. वयर गेले जाल्यार प्रत्येक काही ना काही गोष्टी सांगत असतात ह्याच्या मागे कोण तरी फाटी षडयंत्रणा आसत म्हणून अशी गोष्टी आमकां दिसतात. पण अशा गोष्टी करीत असताना लोकांचो जो विश्वास तो तेंच्यांनी राखपाक जो येणारो काळ जो आसा तो पंचायत आसात पण येणारो जो काळ फुडें जो आसा तो तेका त्या गोष्टी कडेन लोक पळयत असतात नदरेन तो काय गोष्टी करता आनी काय ना. आमकां नांव सुद्दां कशी तरी घेवपाचो दिसना पण काय आसता आमी हे गोष्टी कळटत सहजपणान कळटत हे कोण करता काय करता हे आमकां निश्चित कळटत. ते फावट म्हटलें आमकां नांव घेवपाचो ना तेका एक वाली कोण तरी आसा आनी हे वाली म्हणजे तुम्ही भियातात कोणाक आमी भियाना पण कशें आसता ह्या गोष्टीचो जर जो वारंवार जो त्याचा विचार करपाक जो तो विचार जायना. कारण पार्टी खंयच्या तुम्ही आहात संबंधित आम्ही सध्या कशा आम्ही बीजेपी कडेच आहा. मग तुमची सत्ताधारी पक्षांना हानी कित्याक जायना अशें फुडें फुडें विरोधी पक्षाक घेतात तशें जाता. म्हाका दिसना म्हाका दिसता वजन थंय तागडी अशें म्हाका दिसता का जे गोष्टी तांकां मेळटात ते एक त्यांचे हे आसता विचार तेंच्या कडेन आनी ज्याच्या कडेन ते गोष्टी आमी प्रामाणीकपणान काम करता ते तसले तांकां नाका तांकां ते वायट करून गोष्टी केल्ले जाय. नांव घेवपाचे प्रश्न येयना म्हणजे आमकां भिवपाचो प्रश्न ना. आमी लोकांक खबर आहा कोण दिता डेट ही डीओपी दिता पण डीओपी तुम्ही मेळ्ळे आमी डीओपीक मेळले. डीओपी आमकां पूर्णपणे 2 तारीख दिल्ली. त्याच्यानंतर जी गोष्टी हे घडले ते कांयच खबर ना कशे घडले काय घडले आणि घडतच गेलेले आहोत. परत मेमोरंडम कोणी दिला तुम्ही व्हरून दिला तेका दिल्ले आनी व्हरून ते कितें म्हणटा ना तुमकां लागलेले आसा 17 तारीख तेन्ना पण त्याच्यानंतर बघता जाल्यार आपणाक खबरच ना म्हणटा हे गोष्टी म्हणजे तिका तरी प्रेशर आहा. शेनवार शुक्रार शेनवार असेच जातात गोष्टी न्हू तो मुहूर्त बरो दिसता. पण जे आमकां घरामध्ये जे गोष्टी आसपाक करपाक जाय विचार राजकीय रुलिंग पार्टी सत्य नासलेलो रुलिंग पार्टी सत्तेर आसा कोण स्थानिक आमदार भायलो आमदार मंत्री पंचायत मंत्री किंवा आणि कोण असो दिसता तुमका.
म्हाका दिसता तुमकां सांगपाचो म्हणजे जो स्थानिकच आमदार आसतलो न्हय तो आसतलो न्हू. आसात सगळ्याहून व्हडली आसा आनी पंचायतीन असो सामान्य लोक येता जो आपल्या कामा खातीर येता किंवा खंय ना खंय तरी आमी कामां घातलेलीं आसा जी फुडें सरपाक जाय आनी ती कामां जावंक जायी जाल्यार ह्या खुर्चेर सरपंच हो बसपाक जावो. सध्या 2 म्हयने जालो हे जे नाटक चल्लेले आसा की तारक्यो खेळत आसा आनी त्यो तारक्यो ज्यो हलत आसा एका जाग्यार ना आसा तो त्या खातीर आमी ही पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. आमी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमी म्हणटा की गोंयान हे BJP सरकार आसा आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हो BJPचो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा आनी आमी पंचायतूय म्हण आमची काय भायली म्हणून डिक्लेअर करून आमची पंचायतूय ही BJPचीच आसा. तो जेन्ना आमी BJPन आसून जर आमच्या वांगडा ह्यो वेव्हार जाता तो आमी चिंत्ता की जो बाबडो BJPच्या ऑपोजिशनान आसतलो तेका ते कशें कितें हँडल करता आसतले. तो आमी ह्या सरकारा कडेन मागता की आमकां आमचें काम करपाचें आसा. आमी जी निवडून येयलेली आसा आमी हांगा ह्या पंचायतीन प्रत्येक जाणा आपल्या स्वबळाचेर निवडून येयलेली आसा आनी आमी काम करून येयलेली आसा. गेले 2 म्हयने जाले हे जे चलता ते आमी मान्य करून घेवची ना. ह्यो गोश्टी खऱ्योच पळोवपाक गेल्यार मोठ्यो आसा. बारीक विशय तारक्यो बदलता म्हणून उगी रावची ना. आमच्यो ह्यो तारक्यो हलोवपाच्यो न्हू आनी ह्यो तारक्यो एक स्टेबल रावपाचे. खुबशे आमच्या पंचायतीन विशय आसा जेचेरूय आमकां उलोवपाचे आसा. तो मागता हांव की फुडें तुमी घेवपाचो तो विशय. थँक्यू. आयची जी पत्रकार परिशद आमी जी घेतल्या त्याचे 2 हेतू 2 मुद्दे. सगळ्यात पयली जो आमची प्रत्येक टायमाचे डेट आमची फ्लक्च्युएट जायत आसा. पयली आमकां दिल्ली जेव्हा मी रिजायन दिलें 12 मे ह्या दिसा मी रिजायन दिल्ली आसा. तेतूनसून आमकां सेकंड डेट मेळ्ळी की म्हाजे कडेन 10 दिसाचो ग्रेस पिरियड आशिल्लो. 22 मे पर्यंत म्हाजे कडेन पावर्स आशिल्ली ती. तेच्या मागीर आमकां एक डेट दिली गेली ती आसा 2 जून. मागीर पळयता जाल्यार ती परत फ्लक्च्युएट जाली 17 जुनाक आयली. आतां पळयता ती आतां खंय तरी 7/7/25 जावपाक लागली आसा. आतां ही डेट फ्लक्च्युएट करून समोरचो माणूस कितें करूंक सोदता काय कळना. आतां तुमी आतां नांव विचारतले तर आमी एकच सांगपाक सोदता पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हाका दिसता कोण तरी सेवक आसतलो. ह्याच्या मागे मोठो तेजो हेतू काहीतरी आसतलो. आता आमी ऑफिसरच्या खंयच्याय टिका करिना कारण ऑफिसर हे बरे धूर्त असता ते बरे शिकलेले असता तांकां सगळें खबर आसा ज्ञान निने तेंच्यानी प्रमोशन घेवन ते फुडें काम केल्लें आसता. फक्त इतकेंच सांगपाक सोदता ह्या मिडियाच्या माध्यमातून प्रत्येक ऑफिसरान खंयच्याच तरी माणसाचो खंयच्याच तरी राजकीय नेत्यांचो ताटा पंचे मानर जावपाचें न्हय. इतलेच म्हाका सांगपाचें आसा कारण कसो तेंच्यांनी आपापले कार्य आपापले जो जायो न्याय. आतां कोरगांव पंचायत ही खंय तरी बारीकशी पंचायत न्हय. सबंद गोंयान पळोवपाक गेले जाल्यार एक मोठी पंचायत मोठ्या नांवान आनी मोठ्या लोकहस्तीन ही बगल्या जाता त्या नजरेन बगल्या. कारण कोरगांव पंचायत ह्या आधाराचेर चलता की खंयचोय तरी राजकीय खळबळ जातली किंवा राजकीय खंय तरी बदलाव येतलो तर कोरगांव पंचायतीचेर सगळ्यांची निगा आनी सगळ्यांची निगराणी आसता. कारण थंयसून पयलीं कोरगांव पंचायत काय म्हणटा कोरगांव पंचायत काय चल्ला हेचेर सगळ्यांचो केंद्रबिंदू आसता. त्याच्या खातीर सांगपाचें इतकोच म्हाजो मोटीव आनी इतकोच मुद्दो आसा की हे मदले जे कटपुटलीचो जो खेळ चालू आसा ह्यो सद्या तेजो बंद करपाचो. आनी एकच काल आमी एक लेटर दिल्लें आसा. समजा यदा कदाचित ही 7/7ची तारीख दवरलेली आसा ह्यो समज खंय तरी परत फ्लक्च्युएट जाता परत फुडें वयता तर आमकां खंय तरी प्रोटेस्ट नाल्यार आनी खंय तरी करपा खातीर रस्त्यार देवचे पडटले. हे तांकां बारीकशी आमी शिटकावन दिता आनी आमी काल लेटर दिवन सुद्दां आयिल्ले आसा DOP कडेन. ताका हेच सांगलें जाता की ही मातशें रिक्वेस्ट तुका की आनी हेच्या फुडें तूं चेंज करूं नाका डेट. हेच सांगपाक सोदता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.